सियावर प्रभू रामचंद्र की जय। नमस्कार, समिस्तांग रामनमीची उर्बेभरीत परवी भेटेत हांव दीप्तिका कोडकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात पक्ष स्थापनेची कार्यावळीत मंत्री बाबुशाची अनुपस्थिती। दामू म्हणटा बाबूश गोंया भायर, मात मिरामार ऑफिसा भायर स्थापना दिसाचे कार्यावळीत बाबूश वांटेकार। पेडणे भाजप मंडळ आणि बाबू आजगांवकारां मदीं व्हडलेशे मतभेद। 2027 मेरेन खूबश्यो गजाली जातल्यो निवळ, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। गोंयांत भाजपाचे वाटचालीत आदले फुडारी कार्यकर्त्यांचे चवड योगदान, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। भाजप फुडली 100 वर्सां उरतलो, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांक उक्तायलो विश्वास। लयराई देवीच्या जात्रेक राज्य उत्सवाचो दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानाच्या महाजनांचो विरोध। निर्णय घेवचे पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक घेवंक ना विश्वासात, महाजनांचो दावो। नव्या शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा 7 एप्रिला सावन नवे शैक्षणिक वर्स सुरू करपाक शिक्षण खातें पुरायपणान तयार, संचालक शैलेश जिंगडेंची माहिती। आणि श्रीराम नामाच्या जयघोषांत गोंयभर व्हडा दबाज्यान मनयली रामनम। वेगवेगळ्या विधींसयत श्रीरामाच्या देवळांनी जाल्यो धार्मीक कार्यावळी। आता खबर विस्तारान। देशभर आणि गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी। म्हणजे भाजपाच्या मुख्यालयात जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, ज्येष्ठ फुडारी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आणि तिसवाडीतले सगळे आमदार हजर। मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती। दामू म्हणटा बाबूश पणजेत ना, मात बाबूशाची मिरामार आपल्या ऑफिसात वेगळी कार्यावळ। बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा म्हणून परतून चर्चांक नेट। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। भारत माता की जय। पणजे भाजपाचे मुखेल कार्यालयातले हे चित्र। 46व्या स्थापना दिसाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, तिसवाडी मालातले सगळे भाजपाचे आमदार रुडॉल्फ, जेनिफर, राजेश फळदेसाय या सगळ्यांची उपस्थिती। मात पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश गैरहजर। हाजेर प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार ताची ही जाप। सो शिस्ती कडेन कोणूच कॉम्प्रोमाइज करना। इवन मुख्यमंत्र्यापासून सगळो सामान्य कार्यकर्तो पासून सुद्धा टायमार डॉट हजर असता। हाजी उदाहरणां ही फाटले सगळे मेळावे काढून पळया। फक्त पणजेचे आमदार आउट ऑफ हे आसा, सांगले तुका आउट ऑफ गोवा आसा, ऑर इंडिया आसा, म्हाका आउट ऑफ हे आसा। बाकीचे आशिल्ले जेनिफर मोचरात आशिल्ली, राजेश फळदेसाय आशिल्लो, रुडॉल्फ आशिल्लो, तुमी पळयला न्ही सगळें। ही शिस्त जाल्या पार्ट एका लायनीन सगळे आयिल्ले आसा आनी ताचें आमी स्वागतूय करतात। दामू म्हणटा बाबूश खंय गोंया भायर, मात हे पळयात। मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मंडळ अध्यक्ष आणि हेरां सयत स्थापना दिसाची केल्ली कार्यावळ। बाबूशान घोशणाय दिल्यो, फोटे आणि सेल्फी मारल्यो। कांय दिसा पयलीं पणजे जावपी होळयेच्या सेलिब्रेशनातूय बाबूश गैरहजर आशिल्लो। थंय प्रदेशाध्यक्ष दामून उत्पल पर्रीकाराक रंग लावन गळ्यांत गळे घालून फोटे मारिल्ले। आता बाबूशाची पणजेचे भाजपा मुख्यालयात महत्वाचे दिसा गैरहजेरी। दामू मिडियाक सांगता बाबूश गोंयांत ना। दुसरे वटेन बाबूश पणजे भाजपा कार्यालयात गैरहाजीर रावन मिरामार आपल्या खासगी ऑफिसा भायर भाजपा स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार। हातूंतल्यान अर्थ घेवपाचो कितें? दामू मिडिया कडेन पक्ष शिस्तीच्यो गजाली सांगता थंय आसा। दुसरे वटेन ही घडणूक। एके वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलांत बाबूशाचो पत्तो कट जातलो अश्योय वावड्यो उठत आसात। मात बाबूश धूर्त राजकारणी। आता बाबूशा आड भाजपाच्या अंतर्गत राजकारण चल्लां काय भाजपाच्या राजकारणा आड एक पावल फुडें मारून बाबूशान आपल्यो राजकी खेळी सुरू केल्यात वो येणारो काळूच सांगतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
पेडणे भाजप मंडळ आणि आदलो आमदार बाबू आजगांवकर हांचे मदीं तशे मतभेद नात. आता आपणे कामां केल्यात ताणें करूंक ना हे उमेदवार म्हणून कोणूय उलोव येता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो आनी खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणून दामू सांगता. पेडणे भाजप मंडळ आनी बाबू आजगांवकर हांचे मदले कोफुसांवाचे फाटभुंयेर दामू उलयतालो. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार कितेंच काम करिना असो आरोप आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान केल्लो. त्या आरोपाक जाप दितना पेडणे भाजप मंडळान बाबूचेर बरोच फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता, पेडणे भाजप मंडळ आनी आदलो आमदार बाबू आजगांवकार हांच्या मदीं तशे व्हडलेशे मतभेद ना खंय. आता प्रत्येकाक भाजपाचे तिकेटीचेर वेचून येवपाक जाय. ताका लागूनय कांय जाण एकमेकांचेर आरोप करीत सुटल्यात. पूण ह्यो गजाली तांणी टाळपाक जाय अशें दामू सांगता. तशेंच आदलो आमदार बाबू आजगांवकाराक परती तिकेट बीन कांय मेळची ना अशे तरेचो कसलोच थाराव पेडणे भाजप मंडळान घेवंक नाशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. 2027 मेरेन जायत्यो गजाली मार्गाक लागतल्यो तशेंच खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो म्हणूनय दामू उलयलो. आता कितें निवळ जातलें आनी कितें मार्गाक लागतलें तें दामूकच खबर. काही तरी चुकीचो गैरसमजान ते मतभेदाचें नांव पसरल्लें आसा. तशें एकमेकाच्या संदर्भान तेंचे उलोवपाचे पयलीं तशें उलयताले. पण आता पार्टीतले ज्या वेळाचेर काल म्हाका खूब जाणांनी विचारलें तशें ते मंडळान बी कसलो ठराव बी कांय घेवना आनी तशें कांयच तशें घडलेलें ना. हें जाणें पळय दिला पळय न्ही ताका विचारा तुजे कडेन कितें एविडन्स आनी कितें आसा तें विचार. कारण तशें कांयच घडूं ना. पार्टीन एक बरी शिस्त आयिल्ली आसा. पार्टींतलो प्रत्येक जाण कोण आतां कॅन्डिडेट कोण तरी आपापल्या हातून भितर आसा ते कोण तरी आपापल्या हातून उलयतलो आपूण बरो आनी तो बरो हें उलयतलो कारण तो राजकीय आसा. पण एक शिस्तीक अनुसरून येणाऱ्या दिवसान तांचेर योग्य ते कितें आसा ते आमी हें केन्ना केन्ना काही वेळावेचे स्लीप अप किंवा काही अचानक उलोवन सुट्टा किंवा राजकीय आपल्या हातूंत लागून एक विधानां करता सनसनाटी लागून. पण ती विधानां तांच्यांनी हळूहळू करची न्ही म्हणून ताचो प्रयत्न आसा. येणाऱ्या हातून ह्या 2027 पर्यंत अनेक गोश्टी मार्गाक लागतले. खुबशे गजाली निवळ जातल्यो. पार्टी ते वेवस्थीतपणे ह्या हातूंतल्यान भितर आसा ती एक बऱ्या हातूंतल्यान भितर वता. तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा उमेदवार कोण दावो करचो न्ही म्हणटा तुमी. कांय भितर आपूण रावतलो हें इच्छा आसता पळय ती सगळ्यांकूच आसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत भाजपाचे वाटचालीत आदले फुडारी पदाधिकाऱ्यांचे व्हड योगदान आसा. तांचें काम आमी केन्नाच विसरपाक शकना अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर राजकारण म्हत्वाचें आसा अशें विधान श्यामाप्रसाद मुखर्जीन केलें. हें आमी केन्ना विसरूंक शकना. तशेंच भाजप फुडले 100 वर्सां उरतलो. देखून कदंबा पठाराचेर नव्या भाजपाचें मुख्यालय उबारता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 46वें भाजप स्थापना दिसा सांगलें. पर्वतकर आसतले, सुभाष साळकर आसतले, दत्ता खोलकर आसतले, खूब नांवां आसात आनी ही सगळीं नांवां हांव आतां तुमचे फुड्यान तुमी ह्या इतिहास जो आमी प्रदर्शनी केल्या त्या प्रदर्शनीच्या रुपांनी मागीर तुमी फुडें पळयतले अशी अपेक्षा आसा. आयच्या ह्या दिसा ह्या सगळ्यांक नमन करून ह्या सगळ्यांक याद केले शिवाय आमी फुडें वचूंकूच शकना. ह्या पक्षाचो डोलारो जो आसा ह्या सगळ्यांच्या योगदानाचेर तांच्या कार्याचेर तांच्या त्यागाचेर आसा. ज्या वेळार ह्या पार्टीक कोणूच फुड्यान घेनाशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी तांकां कन्विन्सिंग करून लोकां मदीं वचून हो पक्ष येदो व्हडलो वाडयल्लो आसा. आमी सामोरे वतात ती जर आमी योग्य पद्दतीन राजकारण तेणें केल्लें, राष्ट्राचें राजकारण केल्लें जाल्यार आज हे आमकां असले अडचणीक तोंड दिवची पडची नाशिल्लें. परंतु 60-65 वर्सां सत्ता दवरून फक्त पार्टीचो विचार परत परत सत्तेर येवपाचो विचार हो तो विचार घेवन राजकारण जालें. काही तुष्टीकरणाचे कार्यक्रम फक्त वोट बँके लागून तुष्टीकरणाचे जाले आणि ह्याच कारणान आमी इतले फाटी उरले आणि ज्यो काही अडचणी आमच्या समोर आयल्यो ह्या तांच्या वागण्यामुळे आयल्यो आणि म्हणून आज आमी पळयतात गेली 65 वर्सांची काँग्रेसची सत्ता आणि गेली 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो जर आमी विचार केलो तर देश कसो फुडें गेलो ताचो उल्लेख सिद्धार्थांनी आपल्या भाशणांत केल्लो आसा. अखंड भारत हे स्वप्न साकार करपा खातीर भारतीय जनता पार्टीची निर्मिती जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट तुजी पार्टी तुजी आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. आमचें राजकारण हे स्वता खातीर ना आणि त्याच खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रदेशात ही फुडली 100 वर्सां आसची
म्हणूनच तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यालय आम्ही आमच्या कदंबा पठाराचेर सुरू करता. शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेक राज्योत्सव दर्जो दिवपाच्या निर्णयाक देवस्थानच्या महाजनांनी विरोध केला. राज्योत्सवाची घोषणा करचे पयलीं सरकारान देवस्थान समिती सयत महाजनांक विश्वासात घेवंक ना असो महाजनांनी दावो केला. फुडल्या म्हयन्यात जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा देवस्थानची आमसभा जाली. हे आमसभेक देवस्थान समिती सयत 100 परस चड महाजन हजर आशिल्ले. लयराई देवीचे जात्रेक राज्योत्सव म्हणून सरकारान मान्यताय दिल्या. हालींच सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तशी घोषणा लेगीत केल्या. आयतारा जाल्ल्या आमसभेत खासा करून राज्योत्सव मुद्द्याचेर गरमागरम चर्चा जाली. महाजनांक विश्वासात घेवचे पयलीं सरकारान हस्तक्षेप करचो न्हय अशेंय महाजनांनी म्हणलां. आजची मिटींग म्हत्वाचो विशय आसलो की गोवा गव्हर्मेंटान लयराईचो जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलो. एक्चुअली आमकां हेतूंचे कांयच खबर नासलें. आमी माजी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुमी प्रपोजल दिला त्या गव्हर्मेंटाचो ना म्हणटा. मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेजे डायरेक्टर म्हणलें ते मला आमकां तशें कांय प्रपोजल येवना अजून ते प्रोसिजर परमिट सांग. तर आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता तेन्ना आमकां हे आमचें म्हाजनें देवस्थान आमच्या म्हाजनाक विचारल्यार आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना. जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी ते आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता. पूण त्या संदर्भान आमकां विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आमकां तेन्ना एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना म्हणून आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली. आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला तेजेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकाक सांगचें आनी तुमचें कितें मत एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें म्हणजे ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जाता डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेच्या गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनान आमकां पसंद ना. महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमचा विरोध केलेलो आसा. महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानान अशें तांकां ते आवडूंक ना. तांकां पयलीं विचारूंक जाय आसलें आमकां म्हणटा तें आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यानी डिक्लेअर केलें सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यान. तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच आमी ना म्हणिनात ताका आनीकूय मदत करपाची. पण ह्या महाजनांच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचें तेंच्या मनान ना म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंचें अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान केन्ना तांकां आवडूंक ना इतलें म्हाका तरी तेंचे उलयतासून कळ्ळां. लोकांक महाजनां तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आसा आमचो महाजनांचो विरोध आसा. गव्हर्मेंटान हस्तक्षेप करप ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नव्या शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा सोमार 7 एप्रिलासा 6वी ते 10वी आनी 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स सोमारच्यान शाळा सुरवात करपाक पुरायपणान तयार आशिल्ल्याचें शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिगडेन सांगलें. नवे शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू करपा विशीं फाटले कितलेशेच दीस कोफुसांव सुरू आशिल्ले. एप्रिलांत शाळा सुरू करच्यो न्हय हाका लागून कांय पालकांनी उच्च न्यायालयांत याचिकाय दाखल केल्ली. मात उच्च न्यायालयान सरकारची बाजू घेत पालकांची याचिका न्हयकारिल्ल्यान आतां 6वी ते 10वी आनी 12वीचे नवे शिक्षणीक वर्स सोमार 7 एप्रिलच्यान सुरू जातले. हे खातीर शिक्षणीक खातें पुरायपणान तयार आसात म्हूण शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलें. तशेंच विद्यार्थ्यांक लागपी पुस्तकां लेगीत गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी उपलब्ध करून दिल्यात. एप्रिलांत शाळा सुरू करीत जाल्यार भुरग्यांक गरमी जातली म्हूण कांय पालक बोवाळ घालतले पूण तशें कांयच जावचें ना. चड गरमी जाली जाल्यार विद्यार्थ्यांक 11:30 वरांचेर घरा सोडटले म्हूण जिंगडे उलयलो. पळय आमी सर्क्युलर काडिल्ले आसा 6th to 10th आनी 12th फायच्यान स्टार्ट जाता आनी SCRT डायरेक्टरान म्हायती दिल्ल्या प्रमाणे टॅक्स्ट बुक्सूय सगळी स्कुला पर्यंत पाविल्ली आसा. थोड्याचे हे आशिल्ले की बुक्स ना आनी कितें उगीच कितें तरी एक्सक्यूज आसता पूण म्हाका दिसता की सगळ्या भुरग्यांनी सगळे टिचर्स तर पॉझिटिव्हली घेतात. त्या तुमकां प्रत्यक्ष वचून पळयतकीर भुरग्याचो एन्थुजियाजम दिसतलो. सो वी आर फुल्ली प्रिपेर्ड फॉर रिओपनिंग ऑफ द स्कूल फ्रॉम मंडे 7th of April. डायरेक्टर SCRTन इन्फॉर्मेशन दिल्ल्या प्रमाणे सगळे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट जाल्ले आसा.
पळय भुरग्यांक कांयच प्रॉब्लेम ना. भुरगे गरमेच्या दिसांनी वचून ग्रावंडार खेळटा. गरमी तशी आसली घरा कडेनूय भुरगे एसीन बसचे ना. 95% भुरगे एसीन बसचे ना. सो आनी दुसरें म्हणल्यार त्या खातीर हे एप्रिहेन्शन आशिल्लें म्हणूनच आमी क्लासीस 11:30 पर्यंत दवरल्या. गरमी जाता ती 11:30 मागीरूच जातली. तो 11:30 पर्यंत भुरग्यांक बसोवन सपोज गरमी जाता जाल्यार ताका सोडपाचें अशें आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या. मे म्हयन्या 1 मे ते 3 जून समर वेकेशन आसतलें जे वर्सान वर्स आसतलें ते. सो सुटी खंयचीच कमी जावना. सो आनी टिचर्स तर आमचे एप्रिलान स्कुलान आसतालेच. सो टिचराकूय हातूंत कांयच प्रॉब्लेम ना. थोड्यांक वगीच इश्यू करपाचो आशिल्लो ते इश्यू करताले. सो फाल्यां तुमकां हाजें सगळें उत्तर मेळटलें. सगळें फाल्यां सुरळीत जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. रामनामाच्या जयघोषात पुराय गोंयभर भाविकांनी रामनाम व्हडा दबाज्यान मनयली. श्रीरामाच्या देवळांनी श्रीराम जन्म मुहूर्तार श्रीराम लल्लाची मुर्ती पाळण्यात घालून भाविकांनी पाळणा गितां गायली. धार्मीक विधींसयत देवळांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले. पुराय देशासयत गोंयांत लेगीत भाविकांनी रामनाम व्हडा दबाज्यात आनी उत्सवात मनयली. प्रभू श्रीराम नामाच्या जयघोषात पुराय गोंयभर भाविकांनी रामनाम व्हडा दबाज्यान मनायली. श्रीरामाच्या देवळांनी श्रीराम जन्म मुहूर्तार सकाळी 12 वरांचेर श्रीराम लल्लाची मुर्ती पाळण्यात घालून भाविकांनी पाळणा गितां गायली. धार्मीक विधी सयत पुराय गोंयच्या श्रीरामाच्या देवळांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्ले. प्रभू श्रीरामाचे नारे दीत राम नामाच्या जयघोषात पुराय देशात श्रीराम जन्मोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. पळयात पुराय गोंयभरच्यान भाविकांनी मनयल्ली श्रीरामनमीची कांय खिणेचित्रां. सगळ्या गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. रामजन्म हो पुराय देशभर व्हडा उत्सवात मनयता. त्या धर्तीचेर गोंयांत सुद्दां प्रत्येक गांवांतल्या ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्दां रामजन्म हो व्हडा उत्सवान मनयता. आयच्या रामजन्माच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक रामजन्माच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत रामराज्य आसात ते आनिकूय बी सुराज्य जावचें हाच्या खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. लोकांक रामराज्याची प्रतीती सदोदीत येवची हाच्या खातीर गोमंतक्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आज स्थापना दिली आसा. सदोदीत आशिर्वाद भारतीय जनता पार्टीचेर दवरचो इतकें सगळ्यांची मागणी. आज आपण सगळेजण साजरा करतो आहोत. ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या राम मंदिरांमधून रामजन्म साजरा होतोय. रामजन्माचं महत्त्व म्हणजेच की जसं प्रभू भगवंत सांगतात, श्रीकृष्ण सांगतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. प्रत्येक युगामध्ये जेव्हा दुष्टांचा संहार करायचा असेल, सज्जनांचं रक्षण करायचं असेल त्या वेळेला मी अवतार घेईन. आणि दरवर्षी जो आपण जन्मोत्सव साजरा करतो हे जणू काही याचंच एक प्रतीक आहे. म्हणजे आपल्यालाही समजावं, आपल्यालाही कळावं की प्रभू श्रीराम हे सतत आपल्याबरोबर आहे.
नवे मांडवी पुलावेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा। बेगीनूच हे काम पुराय जातले आणि हो पूल येरादारी खातीर उक्तो जातलो। रस्त्याच्या दुरुस्तेक लागून 27 तारखेर हो पूल सगळ्या तरेच्या वाहतुकी खातीर बंद केल्लो। नमस्कार, हांव आसा त्या मांडवी न्यू ब्रिजार आणि मांडवी न्यू ब्रिज जो आसा तो 27 मार्चाक हो बंद केल्लो आणि 5 एप्रिलाक खंय तरी हो ब्रिज ओपन जातलो अशी ट्रॅफिक एडवायजरी येयल्ली। पूण आयज जाली 6 एप्रिल जाल्यार हो जो ब्रिज आसा तो आजून ओपन जावना आणि हांगासर समज काम कितें जालां तें पळोवपाक समज हांगा येयले जाल्यार तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा सद्याक डांबरीकरण जावपाचें उरलां आणि सद्याक जें काम चलता ते हांगा वॉटरप्रुफिंगाचें काम चलता। पूण जेन्ना वॉटरप्रुफिंगाचें जेन्ना काम चलता जाल्यार हो जो बॉयल केल्लो म्हणटा तसो हो जो PCC आसता तो कसो हाडून हांगा वतयतात आणि कशें हांगा हातीन काम करतात तेवूय आमी पळयल्लें आसा। हे मॅन्युअली करता आणि ते कामगारांक सुद्दां कितलें डेंजर आसूं शकता आणि तेका लागून काम सुद्दां कितलें स्लो जाता आसतलें हे तेजेर कळटा। पूण आतां प्रश्न येता की हो ब्रिज केन्ना ओपन जातलो, कित्याक हेजे फाटल्यान हांगा डांबरीकरणाचें काम सुरू जावपाचें आसा आणि तुमी जाणा आसतले जशें सरकारान सांगलां की फाल्यांच्यान शाळा सुरू जातल्यो, फाल्यांच्यान भुरग्यांची स्कूल ओपन जातली तेन्ना हो जो ट्रॅफिक आसा पणजे सायड म्हणात पर्वरी सायड म्हणात हो जो ट्रॅफिक आसा तो कसो सकाळी फुडें जो आनी सांजचो लोकांक त्रास करता ते तुमी जाणात आसतले। कामाक येवपी वचपी लोकांक त्रास जातात पूण फाल्यांच्यान स्कूल्स ओपन जातात सो फाल्यां ही कसो हांगा त्रास जावपाची शक्यता आसा। हो जो पूल आसा तो जितले बेगीन ओपन जाता तितले बेगीन ओपन जाल्लो सगळे लोकांक जायो, कित्याक ह्या पुलाचेर येवपी जे ट्रॅफिक आसा ते खूब अशें ट्रॅफिकाक लागून ट्रॅफिक जॅम जाता ते आमी पळयतात, BISनी डेली पळयतात। सो आशा करता की हो पूल बेगीन ओपन जातलो आणि हांगासरलें ट्रॅफिक जे आसा ते सुरळीत जातलें। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून। गोंयभर भाजप स्थापना दीस मनयलो। भाजपाचे मंत्री आमदारांसयत राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयांत भाजपाचो बावटो हुबयलो, तशेंच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या घरांत भाजपाचो बावटो हुबयलो दिश्टी पडलो। फाउंडेशन दीस आणि या दिसाक आम्ही देशाचे प्रधानमंत्री आम्ही आमच्या पार्टीचे नरेंद्र मोदीजी आणि पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी यांनी आयज पर्यंतचे आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा। आमचे केंद्रीय नेतृत्व आणि आमचे फाउंडर भारतीय जनता पक्षाचे जे त्यांनी व्हॅल्यू सिस्टम्स आणि पक्ष कित्याक स्थापन जाल्लो ही विचारधारा भारतीय जनता पार्टीची आयजच्या दिसा आमी तो आयज साजरो करता फाउंडेशन डे म्हणून। आणि त्याच बरोबर आयज आमी भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा लोकांचे प्रजेचे दारार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न। आमचे कार्यकर्ते सत्तरी आणि उसगांव सगळे आमचे सक्रिय कार्यकर्ते सगळे लोक बऱ्यापैकी आमी एक परिवार सारखे हांगा वावरता आणि ह्या निमित्तान आयज आमी एकत्र जाल्ले। काल बी जायते आमचे प्रोग्राम फाउंडेशन डेच्या निमित्तान जे पक्षान आमकां सांगलेले आसा तांचे आमचे लोक बूथ लेवलाचेर जे करता जे कितें पक्षाची विचारधारा जे आमचे पक्षाची फिलॉसॉफी आहा आणि फाउंडेशन डे आमचे फाउंडर्स ज्या लोकांनी कित्या खातीर भारतीय जनता पार्टी जनसंख्येचो प्रवास आयज भारतीय जनता पार्टी पर्यंत आमी पावल्ले आसा। आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस 1918 स्थापन जाल्ली आमची भारतीय जनता पार्टी एक ल्हान झाड म्हणून लायिल्लें तें आज इतलें व्हडलें वृक्ष जालां जे देश विदेशान भारतीय जनता पार्टी इतली एदी व्हडली पार्टी खंयच ना। आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान व्हडली लोकशाही आणि हाजो प्रवास जो पयलीं सुरू जाला तो जनसंघ आणि जनता पार्टी आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी। आमचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी सुरवात केल्ली जनसंघ, ताजे नंतर जनता पार्टी आणि ताजे नंतर आता भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयीजी असुनी लालकृष्ण अडवाणीजी असुनी की आता नरेंद्र मोदीजी, अमित शाहजी, JP नड्डाजी आणि इतले वर्सां इतले
11 अध्यक्ष आता आजपर्यंत 11 अध्यक्ष आमकां पळोवपाक मेळ्ळे भारतीय जनता पार्टी आणि जी 1-2 सीट सुरू जाल्ली पार्टी आज आमी पळयतात की देशाची सगळ्यान व्हडली पार्टी, सगळ्यान जास्त मेंबर्स खंयच्या पार्टीन आसा तर देश विदेशात ती आमची भारतीय जनता पार्टी. मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपाचो आसा. भाजपान खूब कामां केल्यात पूण फाटलो कांय तेंप जायती कामां रखडल्यात. थळाव्या आमदारान तातूंत लक्ष घालपाक जाय. येता ते विधानसभा वेंचणुकेक आपूण रावतलो काय ना हे वेळ थारयतली. सध्या आपूण कांय सांगपाक शकना अशें आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलें. मांद्रे मतदारसंघात भाजपाचोच उमेदवार दवरतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केल्ली. ह्याच फाटभुंयेर पत्रकारांनी विधानसभा वेंचणुके विशीं पार्सेकारांका प्रश्न विचारिल्लो. मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली ही बरी आसा आणि आनंदाची आसा. मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपचो हो 2002 पासून तेचेर शिक्कामोर्तब जालो. भाजपान हांगा खूब काम केल्लें आसा. बरे बरे प्रोजेक्ट आसात ह्या तालुक्यांत आनी मतदारसंघा खातीर. मातशी फाटल्या काही काळात त्या प्रोजेक्टाची गती थांबल्या किंवा पूर्ण गतीन चलता. ते स्थानीक आमदारान ताका गती दिवंक जाय. सरकार जबाबदार आसताच पूण सरकारा पेक्षा तिचो लोकप्रतिनिधी जो आसता तो जास्त जबाबदार आसता. ताणें ते सरकारा कडेन व्हरून पाठपुरावो करून घेवप आसता. जेन्ना म्हाका जनतेन रजा दिली ताच्या नंतर हांवें ओके जेका निवडला ताची आतां जबाबदारी वाय आय शूड कूक माय नोज म्हणून हांवें म्हाजी शैक्षणीक संस्था आसा तातूंत हांवें लक्ष घातलें. त्यामुळे लोकांची हें आसा न्ही आत्मीयता आसा. लोकांक दिसता हो येवचो आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट्स हालीं वाडपाक लागले. आपयतात थंय वता हांव. आज हांव खंयच्याच पक्षान ना न्ही. हांव भाजपचो जरी आसलो आनी भाजप जरी ल्हाना पासून म्हणजे शुन्यासून वयर भरणाऱ्यांतलो मोजकी 2-3 नांवां काडली जाल्यार हांव आसतलो. त्या पक्षांतसून हांव 2 पावलां पयस आसा. त्या पक्षा बद्दल हांव केन्ना वायट चिंतूं शकना. पक्षा बद्दल तरी निश्चित ना. एखाद्या व्यक्ती कडल्यान कितें जालें आसा जाल्यार ओके येता त्या निवडणुकीक तुमी उबे रावतात. काळ ठरयतलो. आज काय हांव सांगूंक शकना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.